जिवंत इतले जण ह्या संवसारीन जियेल्ले परत जिवंत जावन फाटी आयले कोणी ना, तो एकलो मात्र. देखून जेजू थंय ती एक आवयची एक काले ती जुवांव आमकां पळोवंक 153 मासळी 153 फिश. अरे ती मासळी मेजल्यात कित्याक गाय म्हणून आमकां दुबाव येवंक पुरो, सवाल येवंक पुरो. क्रिस्ते मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजूचें जिवंतपण वळखून घेवंक जायत्यान इन्कार केल्लें आसा, अजुनूय करतात. आमच्या मतीन थोडे पडीन दुबाव येवंक सहज. कित्याक जिवंत इतले जण ह्या संवसारीन जियेल्ले परत जिवंत जावन फाटी आयले कोणी ना, तो एकलो मात्र. तशें म्हणटा ताका साध्य जालां गी, वय गी, न्हय गी म्हणून वाद आसा, दुबाव आसा. वांजेलांनी जर आमी पळयलें जाल्यार मातेव, मार्क आनी लुकांत जेजूच्या जिवंतपणा विशयांत सड्ड उल्लेख ना. खाली 1 या 2 अजापां, ताच्या उपरांत तो सर्गा सोडून गेलो. तेंचो जुवांच्या वांजेलांत मस्त आसात, 500 अजापां आसात. जेजून दिश्टीक पडून तांकां शिकोवचें जाल्यार जायत्यो संगती जुवां. आनी जुवांच्यांत आज आमी आयकल्लें जुवांच्या वांजेलांतलें. आनी जुवांच्या वांजेलांत 2 कन्क्लुजन आसात. हें 21व्या अध्याय तावून आयच्या वर्सा 21वें अध्याय. 20व्या अध्यायाक जुवांव बंद करता इतल्यार जालें म्हणून. आनी म्हळ्यार जायत्यो संगती आसात, त्यो सगळ्यो संगती गरजनान म्हणटा. परत्यान हो अध्याय कुडसिता हांगा परत. आनी हाच्या उपरांत पेद्रू लागीं तो संवाद आसतलो ते कुडसिता. कित्याक गाय? कित्याक म्हळ्यार जे कोण जेजूचें जिवंतपण अणभव केल्ले ते सकास मोरोन आसतना दुबाव आयलो. निजाय की जेजूचें जिवंतपण वय गी, न्हय गी, हें खाली एक विजन गी, या हॅल्युसिनेशन, मोतीचेंत एक भ्रमे गी म्हणून जायतो विवाद आसलो. आनी जुवांव एक विशेश जावन जें कितें आपणें अणभव केलां तें विवरूंच्या खातीर हें एक दृश्टांत आमच्या मुखार दवरता. देखून हे खाली एक गडीत मात्र न्हय, तातूंत जायत्यो जुवांवच्या वांजेलांत जायत्यो संगती लिपोवन आसात. थोड्यो उक्त्यो दाखयता आनी ताका कनेक्शन जावन जायत्यो लिपोवन आसात. दाखल्याक आयच्या वांजेलांत आमी एक पळोवचें तर जाल्यार जेजू तांकां ते मासळी ते पयल्यान मासळी ते पागूंक वेतात म्हळ्यार पेद्रू आनी ताचे शिसूस आदल्या जिविताक फाटी येतात म्हणल्यार एक संकेत. आदल्या जिविताक फाटी येतात. पागी जावन आसलें ते परत्यान पागी जावन म्हळ्यार जायतो लोक कितें क्रिस्तांवपण स्विकार केल्लो इल्लेशें शेळेपण वापरतना परत्यान आदल्या सालिकेच्या तसलो संकेत. पूण जेजू कितें करता, न्हय मात तांकां अजापी रितीन तांकां भेटता आनी तांच्या आपणाची पदवी दाखयता. तांकां तो ब्रेकफास्ट करता, नाश्तो करून दिता. मासळी आसा आनी उंडो आसा तो तांकां भाजून दिता. कोण करता हें? आमच्या घरा आमची आवय, न्हय गी. देखून जेजू थंय ती एक आवयची एक काले ती जुवांव आमकां पळोवंक दाखयता. म्हणजे तुका बरें करून तो समजता तुजें कश्ट कितें, तुजें समस्या कितें तुवें विवरूंची गरज ना. ताका समजता, तुजी निराशाय ताका समजता म्हणून पयल्यान जुवांव समजोवंक आशा येता. आनी देखून आमी जायते पडीन जेजूक भाऊ, सोमी, सोडवणदार म्हणून आमी उल्लेख करूंक इल्लें सलीस. पूण ताच्याकी चड जावन आमची आवय म्हणल्यार बरी आमकां चड आनी चड समजोवची म्हणून समजोवचो म्हणून जर आमी मोतींत नियाळूंक या समजोवंक शकल्या जाल्यार तें कनेक्शन आनी चड गुंडायचें जाता. आनी एक हांगा उल्लेख करता जुवांव 153 मासळी 153 फिश. अरे त्यो मासळी मेजल्यात कित्याक गाय म्हणून आमकां दुबाव येवंक पुरो, सवाल येवंक पुरो. जायत्यान हाच्या विशयांत विवरण दिलां. दाखल्याक सिरिल ऑफ अलेक्झांड्रिया आमच्या इगर्ज मातेचो एक दोतोर तशें बापोय म्हणटा हांव आमी फादर ऑफ द चर्च अलेक्झांड्रियाचो सिरिल म्हणटा 153 डिवायड करता तो 150 आनी 3 100 संपूर्णतेचे संकेत जेंतिलांक दाखयता म्हणटा. 100 बोकरे आसले, एक सुकोवन गेल्लो, ते बीं पडलें बऱ्या सुवातेर 30, 60 आनी 100 वंट्यांनी प्रतिफळ दिलो. 100 संपूर्णतेचे संकेत. देखून सर्व जनतेलांक प्रतिनिधित्व करता. 50
उरलेल्या इस्रायल कुळयेक म्हणजे इस्रायलाच्या शिंपडलेल्या कुळयेक प्रतिनिधित्व करता आणि 3 बाप पूत आणि पवित्र आत्म्या प्रतिनिधित्व करतात. एकूण 153 म्हणून सिरिल ऑफ अलेक्झांड्रियाचे विवरण. सांत अगोस्तीन म्हणटा ताचे लेख दुसऱ्यांत आसा. ताचें विवरण कितें म्हळ्यार 10 उपदेश आसात नियमशास्त्र तावन आनी तशेंच 7 पवित्रत्वाचे देणी आसात. हे दोनी सांगता घालतना 17 जातात. आनी 17 जर आमी कुडसीत हांव हे 17 नंबरां कुडसीत हांव 1 2 3 4 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 तशेंच 17 मसरी कुडसिलें जाल्यार 153 येता. ताणें त्या दळा लेख केला 153 येता. एका तावन 17 म्हण आसा. म्हणजे न्हय मात्र नियमशास्त्र बघा पवित्र आत्म्याची देणी संपूर्ण जावन सगळ्यांक मेळटात. सुमेस्तांक सांगत हाडचेत आसलें नियमशास्त्र तशें देवाचें देणें सांगत हाडचेत आसलें म्हणून वो अगोस्तीन विवरिता. जेरोम पवित्र पुस्तक लात्या भाशेक तर्जुमो केल्लो आसलो 4थ्या शतमानांत. जेरोम म्हणटा 150 आनी 3 जातीच्यो मासळ्यो आशिल्ल्यो आनी सक्कड मासळ्यांक प्रतिनिधित्व करता म्हळ्यार सर्व जाती खातीच्या सर्व देशा भासांच्या लोकांक प्रतिनिधित्व करता हे. आनी जशें झाड पिंदोवंक ना तितली मासळी आसल्यार तशेंच ही गरज माता सगळ्यांक आपणाच्या वेंगेन घेता. कोणाकच भायर सांडिना. सगळ्यां सांगता येवन एक ही गरज माता जाता म्हणून सांग जेरोम वर्स मग न्हू. एमिसाचें बलिदान आमी भेटयतना जेजूचें जिवनपण आमच्या मतीन जिरोवंक जायना. कितलें विवरण दिलें तर जाल्यार दुबाव येताच. त्या जिवंत जेजूक आमी परत्यान भेटोवंक आसा. हाच्या पयल्या वाचपांत पेद्रू हाका साक्ष दिता. आमी कोणाक आयकोवचें तुमकां आयकोवचें गी आमी कितें पळयलां अणभव केला तें विवरिनासतना तें त्या विशयांत समजून दिनासतना रावूंक जायना. असली एक ऊब आमच्या काळजांत उपजो. असले एका रितीची ओडणी त्या सोमयाचें अजरपण जेन्ना आमी येवकरिस्तान पात्र घेता वांटो घेता जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक वाचता हें खाली एक मनशा दिश्टेन न्हय दैवीक दिश्टेन तें वाचूंक आमची मोत उजवाडाय म्हणून त्या पवित्र आत्म्या लागीं मागया. कित्याक पवित्र आत्म्याच्या कृपे विने सोमयाक सोमी म्हणून वळखून घेवंक जायना आनी ताचें जिवनपण आमच्या जिविताचो भाग जावंक जायना. परत येवकरिस्तान येवचो जेजू आमकां आपडू. आमची मोत आमचें मोण तो आपडू आनी ह्या मुखांत ताचे जिवंत साक्षी आमच्या जिवितांत आमी जावंक शकतले.